माझ्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर, आमचे ह्या भागाचे आमदार बाबाशान विल्फ्रेड देसा, तसेच आमचे ह्या संस्थानाचे अध्यक्ष बक्सराव, तसेच तांचे खास अनेक ट्रस्टी श्री कमलाक्ष नाईक, समोर आशिल्ले त्यांचे ह्या संस्थानाचे वेगवेगळे सगळे ट्रस्टीज, आमचे GSIDCचे MD हरीश आडकोणकर आणि हांगासर आमच्या इंडस्ट्रियलिस्टांचे बाकीचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर हजर आसा. म्हालसा नारायणी देवीचे सगळे भक्तगण, माझ्या मुगाळ भयणीनो आणि भावानो, सगळ्यात पयली नवरात्री उत्सवाच्यो आज 8वी रात दुर्गा पुजेच्यो तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. दुर्गा शक्ती आजच्या 8व्या दिसाची शक्ती ही खूप महान शक्ती आसा, तिची ताकद आसा आणि योगायोगान म्हाका दिसता त्या खातीर फाल्यां जावपी जो कार्यक्रम त्याच शक्तीच्या आधाराचेर तो आज घडोवन आयलो अशें म्हाका दिसता. ही योगायोग आसा की आयच्या दिसाचें यजमानपण आमच्या सगळ्या ट्रस्टींनी म्हाज्या खातीर म्हाका दिलें, त्या बद्दल हांव देवीचो खूब खूब आभारी आसा, ट्रस्टीचोय खूब खूब आभारी आसा. आमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट सातत्यात गोंयभर वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट करीत आसता, पण खास करून हांव 2013 साकून हांगासर येता. म्हणजे GSIDCचो वायस चेअरमॅन जालो बाबा अभिजीत सातले, जे आर्किटेक्ट आसा ते हांगासर आसा. हांव पळयता की डे बाय डे ह्या पुराय प्राकाराचो आमी जेका खास करून आमचो मॅनेजर बाब संदीप हो ह्या प्रोजेक्टात विशेष लक्ष ह्या प्रोजेक्टा खातीर दीत आसा. हांव म्हणटलो की एक फेज दुसरी फेज कंप्लीट जाली, बट तरी सुद्दां सरकाराचें काम कंप्लीट जावंक ना. ज्या दिसा ह्या प्रकाराचें पूर्ण काम कंप्लीट जातलें, ते पूर्ण प्रकार कंप्लीट जातलो, जे एकात्मता केंद्र आणि म्युझियम दोन उरलेली कामां ज्या दिसा पुराय जातली त्याच दिसा खऱ्या अर्थात आमच्या कडल्यान सरकारा कडल्यान काम आमी पुराय जाले अशें आमी म्हणटले. आणि निश्चित रित्या देवी आमकां शक्ती दिवची, आमकां ताकद दिवची आणि उरलेल्या ट्रस्टीकूय बी आणि वेगवेगळे डोनर्स ज्या पद्दतीन हांगासर अट्रॅक्ट जाता आणि डोनेट जावन हांगासर काम करता. बट कमलाक्ष नाईक आणि तांच्या बाकीच्या ट्रस्टींच्या म्हणण्या प्रमाणे थोडीशी जी अडथळ आसा तुमकां जाता तितके बेगीन, म्हणजे कोणाकूच डोनरांक डोनेशन दिवपा खातीर ना उरची ना, त्यांची गव्हर्मेंटा कडल्यान ज्यो फॉर्मेलिटीज थोडीशी उरल्या ती आमी जाता तितके बेगीन पुराय करून दिता आणि जितकी बेगीन जाता तितकी बेगीन पुराय करून दिवपाचें हांव विशेष करून लक्ष घालता, हेंच म्हाजें म्हणणें आसा. आयचो प्रोजेक्ट लोकार्पण करता आसतना किंवा आमी हो खूब प्रसन्न अशा वातावरणात आज खूप बऱ्या पद्धतीचे वातावरण असं क्रिएट झाले. आमचे आर्किओलॉजी मिनिस्टर डेप्युटी CM बाबू कवळेकर हांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे गोंयांतली विविध आर्किओलॉजिकल स्थळां जावं ती विविध धर्माची हांव मुद्दामून म्हणटलो. आज आमी म्हालसा नारायणी हांगासर हांव कितली कॉस्ट तितूर वचना. आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचें मंदिर सप्तकोटेश्वर हांगासर आसा, ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ते पुनर्स्थापन केल्लें. पोर्तुगीजांनी जे मंदिर नष्ट केलें ते पुनर्स्थापन करपाचें काम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलें आणि योगायोगान आमकां सरकाराक परत एकदा संदी मेळ्ळी ते सुशोभीकरण करपाचें आणि परत एकदा तें काम नव्यान करपाचें. द सेम ह्या देवळाचो जर इतिहास काडीत जाल्यार म्हाका दिसता तशाच पद्दतीचो इतिहास आसा. गेल्या 450 वर्सां पूर्वी जे मंदिर हांगासले, म्हणजे आमी म्हणटले की मंदिर मोडलेलें म्हणटले, ते थंय स्थापन जालें. पण परत एकदा हांव सरकारान म्हणना, पण हांगासल्या सगळ्या ट्रस्टींनी गोंयांतल्या त्या देवीक मानपी भाविकांनी हें मंदिर स्थापना केली आणि तेजें सुशोभीकरण करपाचें काम हें आमकां मेळ्ळें. पण हाज्याय व्यतिरीक्त आमी पळयता की ओल्ड गोवाची चर्च हाज्याय खातीर म्हणजे सरकारान अप्रोक्सिमेटली मोर देन 50 crores ऑफ रुपीज थंयसरूय आमी स्पेंड केल्या. हाचो सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा, गोंयांतलें सरकार धर्मभेद न मानता, जातीभेद न मानता, जेन्ना जेन्ना आर्किओलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आमकां सुशोभीकरण करपाक मेळटा तेन्ना तेन्ना आनी ताका तितकेच आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स दिवन आमी प्रत्येक स्थळांत ही सुशोभीकरण केल्ली आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन ती केली वयतली.
हाजें पावित्र्य तुमी राखून दवरला आनी हाज्याय फुडें तेजें पावित्र्य आनिकूय वाडटलें. बट ताजें टुरिस्टीक हे वाडपा खातीर ज्या पद्दतीचें सहकार्य आमच्या कडल्यान जाय ते निश्चितच टुरिस्टीक हे सहकार्य सरकारा कडल्यान मेळटलें. म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा सन सँड अँड सी हाज्या व्यतिरिक्त हे टुरिजम आसा. आमी जशें म्हणटा की मेडिकल टुरिजम त्याच पद्दतीचें म्हाका दिसता स्पिरिच्युअल टुरिजमूय गोंयांत बऱ्या पद्दतीन वाडपाक लागलेलें आसा. हाज्याय फुडें वाडटलें आनी तातूंतल्या तितून स्पिरिच्युअल टुरिजमांत आमचें म्हालसा नारायणीचें टेम्पलूय बी हे गोंयच्या नकाशाचेर निश्चितच भारताच्या नकाशाचेर हें टेम्पल जें आसा हें प्रामुख्यान गणलें वयतलें हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. हांव परत एकदा म्हणजे आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी अशाच पद्दतीन हो परिसर आनीकूय सुशोभीकरण जावचो इतकेंच मागता. आनी गोंय सरकार अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या प्रकल्पाक सदोदीत तेंको दितलो इतकें सांगता. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक हांव नवरात्रीच्यो परत एकदा शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमची सहकार्याची उतरां आमची सगळ्यांची उर्बा वाडयतात. तुमच्या फुडच्या वाटचाली